So such festivals are welcome in Goa. Different organization has different opinions. ड्रग्साचेर कारवाई चालू आहा आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कलंगुटान आमी कशें अलाव करिना. आय एम ऑल्सो वर्किंग इन अदर कोस्टल बेल्ट ऑफ गोवा एज फार एज ड्रग्स इज कंसर्न. आय एम ऑल्सो वर्किंग. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो वर्किंग. बट आमी रेड्स मारून आमी जे भायले कॉन्स्टिट्युएन्सींतले ड्रग्स हाडून आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन विकताले, स्पेशली फॉरेन नॅशनल्स, तांकां आमी बंद केले म्हणजे कितें, एवरी टायम दे वर रेडेड. ट्रॅप वॉज लेड, दे वर कॉट, दे आर इन द जेल. अराउंड 4 crores 50 lakh worth drugs were caught only when they were bringing into Kalangut. So Kalangut police station has done a marvelous job as far as seizure and raiding anybody, Indian as well as foreign national is concerned. Drugs circuit about some organizations saying that this EDM festival should not happen. On economic point of view, these festivals are very much required, and we are ready to debate with anybody on this subject. ड्रग्साचें काम पुलीस करता आनी आमी रिस्पॉन्सिबल आहा पुलिसांक इन्फॉर्मेशन दिवपाक. जर तर अशें कितें दिसता की ही ड्रग्स खपता, इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय फ्रॉम द टॉप मोस्ट पुलीस ऑफिसर टू द concerned PI also. And I think police does a good job. Chief Minister has given a free hand, and drugs we खपता तेंचें बॅकबोन सारकें मोडटा चालू आहा. तुमी पळया रेडी कितके जाले. The former minister from your own government, Mr. Palekar, has written even to the Prime Minister on this issue. See, he has written on drugs. ताका हांवेंय तेदूस सांगलेलें आहा की बाबा यू वर्क, यू कम इन मीट CM आनी सारकें इन्फॉर्मेशन दी, IGPक इन्फॉर्मेशन दी. इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलीस जो गोवा आहा इज व्हेरी सिरियस ऑन दीस. जोर तर ताका अशें दिसता की ड्रग्स हो मॅटर क्वायट सिरियस जाला आनी कोणाक ऑफिसराक दिवपाक जाय, ते ताणें सजेस्ट करूंक जाता. पूण झिरो टॉलरन्स टू ड्रग्स अशें आसपाक जाय. आय एडमायर हीज कन्सर्न, बट एट द सेम टायम वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल पीपल. वी कॅन नॉट showcase this in such a way that we stop tourism in the state of Goa. Tourism and drugs are two different things. Tourism जो तर येतले जाल्यार आमी बरें ट्युरिजम दिवपाक जाय, तांकां फॅमिली ट्युरिजम दिवपाक जाय. वन्स अ इयर EDM festival also should be allowed, and I strongly support this festival which is proposed in Goa only on economic point of view. आमचे इकॉनॉमी गोंयची तितून वाडटा. मोटरसायकल पायलटाक गिरायक जाता, ते टॅक्सी पर्यंत गिरायक जाता, ते रेंट अ काराक पासून गिरायक जाता, भाजीवाल्याक गिरायक जाता, कोण सामोसा करून थिंगा विकता भायर, वो जेवण विकता भायर, वो थिंगासोर जे लोक काम करतात त्या दिसा 5,000 लोक काम करतात. सो 3 दिसांक 5,000 लोक असतात थिंगा कामाक, वेगवेगळे कामाक. whether they are security guards, whether they are policemen, whether they are any other person, तांकां जेवण दिवचें पडटा. सो लोकलांकूच जेवण करता थिंगासरले आमचे लोकल लोक अंजुना, आसागांव, शापोरा, ते वाठारांतले लोक जेवण घरा करून सप्लाय करता. कोण थिंगा ऑमलेट पाव विकता, कोण सिगरेट विकता, कोण भायर बियरीचे स्टॉल घालतात, कोण कोल्ड ड्रिंकाचे स्टॉल घालतात. म्हणजे इकॉनॉमी जी आहा ही सारकी सर्कलान येता. बारीकले मनीस तो 5 स्टारान रावता. 5 स्टार ऑल्सो मेक्स मनी, एंड द लोवस्ट पर्सन म्हणजे जो गरीबांतलो गरीब आहा, तो धाकटुलो धंदो त्या 15 दिसांक घालता, तोय पयशे करता. सो ह्या खातीर EDM फेस्टिवल आमकां जाय. इट ऑल्सो ब्रिंग्स रेवेन्यू, डायरेक्ट रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर. आमच्या तिजोरेन डायरेक्ट पयशे येता. EDM फेस्टिवलाचे अरावंड 1 crore येता. तेजे भायर एक्सायज ड्युटी म्हणून येता, तेजे भायर ट्युरिजम फंडान येता पयशे, तेजे भायर फायराचे कोणाक पयशे येता, गोवा पुलिसाच्या खात्यान पयशे येता. सो हे सगळे हितून पयशे फारीक करूनच ते फेस्टिवल जाता.
पण ड्रग्स कोण थिंगासर विकूंक सोदता जाल्यार आमी केन्ना विकूंक दिवचे शकना. आनी जे एलिगेशन आसता की थिंगा ड्रग्स खोपल्या गेले वयता म्हणून ते रॉंग एलिगेशन. ड्रग्स कोण घेवपी आसता ते उमक्याच जाग्यार वचून घेता. तेचे खातीर पुलीस आहा कारवाई करपाक. आनी म्हाका दिसता जे भाशेन आमी कलंगुटान काम केलां, ड्रग्साचेर दांडो मारून तेजे बॅकबोन मोडल्या, जे कोण ड्रग्स हाडून विकताले, तशें दुसऱ्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी गोंयांत जावपाक जाय. जिंगा खोपता पळय थिंगा हें काम आमदाराचें, हें काम स्थानीक लोकांचें. ते आमच्या कलंगुटान कांय लोक आसात जे पुलिसांक हेल्प करता, तशें थिंगाय आसपाक जाय. ते खातीर तें वातावरण तयार करून दिवचें पडटा तेंकां. पंचायत इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, NGOs आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू हेल्प द पुलीस. आनी तुमकां अशें दिसता की तुमकां पुलीस ऑफिसर काम करिना, तुमी CMाक सांगा दुसरो हाडया, तसो कांय ना. बट से नो टू ड्रग्स, झिरो टॉलरन्स टू ड्रग्स. इतलें हें घेवन आमी जर फुडें वचत जाल्यार हें प्रॉब्लम सॉल्व जाता. आनी जे कोण ओपोज करतात असले बरे फेस्टिवल जे गोंयांत येता पळय ते, तेंच्यांनी चिंता करपाची गरज आसा. गोंयांत आनी वॉट इज द अदर सोर्स ऑफ इनकम? ट्युरिजम नाल्यार आनी कितें आहा? सद्याक मायनींग बंद आहा, जाल्यार फुडें ट्युरिजम कशें चलप तेजेरूय प्रश्न आहा. सो दीस इज पार्ट ऑफ ट्युरिजम. EDM फेस्टिवल इज अ पार्ट ऑफ ट्युरिजम कल्चर इन गोवा. आमचो ट्युरिजमान वेगवेगळे फेस्टिवल्स जातात. सो हितून हे EDM फेस्टिवल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्युरिजम इन द क्रिसमस न्यू इयर पिरियड.